फोंड्या पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जातली। या फाटभुंयेर काँग्रेसीची बसका जाली। या बसकेक फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर केतन भाटीकाराचे नाव काँग्रेसीच्या केंद्रीय वेंचणूक समिती कडेन धाडला। आता निमाणो निर्णय केंद्रीय फुडारी घेतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले। फोंड्या पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जावपाची आसा। हे फाटभुंयेर सगळ्या पक्षांची धांवपळ सुरू जाल्या। काँग्रेसीन शुक्रारा पोटवेंचणुकेचे उमेदवार थारोवपा खातीर बसका घेतली। वेंचणुके खातीर केतन भाटीकाराचे नाव काँग्रेसीच्या केंद्रीय वेंचणूक समिती कडेन धाडला। केंद्रीय समिती आता निमणो निर्णय घेतले अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले। आज आमची प्रदेश इलेक्शन कमिटीची मीटिंग आशिल्ली। आमचे सगळे प्रदेश इलेक्शन कमिटीचे मेंबर्स, आमचे खासदार, आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट, आमचो CLP लीडर, आमदार आणि ह्या मिटिंगेक आमकां एक एप्लिकेशन आयलें आणि PEC has decided to recommend one name to our CEC, and now CEC finally will take the call and they will approve it. So we'll wait for our CEC to officially declare the candidate. कोणाचे नाव सुद्धा केतन भाटीकाराचे नाव we have recommended. Pradesh election committee has recommended his name, but ultimately आमची CEC जी आसा the supreme authority, we will approve that name and then it will be declared. No, we discussed all the dynamics in Ponda. People have shown interest and given their suggestions. And आमचे desk in charge म्हाका दिसता party president also will announce that this name will now be sent to CEC. In detail, I think now shortly party president will speak. Our desk in charge will speak and let you know. It was unanimous. Everyone within the PEC, what is the decision they will address to. तुम्ही या एका शिल्लक म्हणल्यार की ग्रेन अलायन्स म्हणटात ते फोंड्या बाय करतात काय अजून कितें डिस्कस चालू आसा? So किती हा आता कॅन्डिडेट आम्ही फायनल कोण तो आउट I have to tell that to the other political parties. So definitely through the medium it goes from a political forum and they will address it and we will make sure try to get all the political parties together. पोटवेंचणुके खातीर पार्टीन तिकेट दिली जाल्यार काँग्रेसीचे फुडारी राजेश वेरेकार आणि केतन भाटीकाराचो एकमेकांक तेंको आसतलो। पक्ष घेता तो निर्णय तांकां मान्य आसतलो अशें दोगांयनी सांगले। तुम्ही दावो केला उमेदवार दिवची अशी कितें? राजेश बाबांनी सपोर्ट दिल्लो आसा तुमच्याच कडेन, सो समथींग पॉझिटिव्ह वील वर्क कीप वर्किंग. केन्ना पर्यंत जाहीर जातली उमेदवार? म्हाका कांयच खबर ना. दिस इज आय हॅव जस्ट कम टू मीट द प्रेसिडेंट एंड द कमिटी. दॅट्स इट, नथिंग एल्स. आय हॅव नो आयडिया अबाउट एनीथिंग. तुमचे दोघांचे नाव फुडें येता, राजेश तुजें नाव फुडें जे कितें पार्टी डिसायड करतले त्या प्रमाणे आमी फुडें सरतले. त्याच्या निवडणुकीच्या संदर्भात आमचे उलोवप जाले आणि हातूंत कितें आसा की आमचे मेन मुख्य हेतू आसा हो BJP ह्या फावट हरप. सो त्या दृश्टिकोनान आमचे एक अशें हें जालां की आतां तुमी जाणा आसतले की 2-3 आठवड्या पयलीं आमी भाटीकार जो एक फोंडेचो नेतो आसा ताका आमी पक्षान प्रवेश दिल्लो आनी ताका खूब उमेद आसा की आपूण हें बाय इलेक्शन लडयतलो अशें ते एका मोठ्या खूब उमेदीन तो पक्षान आयलो. आनी बाय इलेक्शनाचो टेन्युअर तुमी जाणा एक 6 ते 7 म्हयन्याचो टेन्युअर आसतलो आनी जास्त ह्या निवडणुकेक संघर्श करून उडाटान करपाचो तसो कांय फायदो जावपाचो ना म्हज्या आनी भाटीकारा मदीं. जर पक्षाक दिसता की नाजाल्यार पक्षाचो निर्णय जो कितें आसतलो तो निर्णय म्हाका मान्य आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।